बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां हे मिसा भेटीन माय मोगाचो येवकार. हे मिसांत वांटो घेतना आग्नेल फेर्नांदीचे आमचे भाव प्रसादान मागता स्वर्गीच्या बापान आपली शांतीन ताका घेवंक. तशेंच मागता आमी आयज आमची भयण मारिया रोद्रिगीस आनी आमची भयण जेनिफर फेरांव आपलो वाडदीस संभ्रमतात. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी, देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर पडूंक आमी मागुया. आनी जो वावर खेरीत भाशेन पवित्र सेवेक आसात तीं करतात ताचेर देवाचो आशिर्वाद. अदीक आनी अदीक पवित्र सभा आमची आवय तिचो वावर आमी उर्बेन उमेदीन करूंक तांकां आनी आमकां देवाची जाणवाय मागुया. आज आमी निमाणी तयारी करता फाल्यांच्या पवित्र त्रीन दिनाक जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या उत्तम त्यागाक निमाणो ब्रेस्तार पवित्र आनी कोश्टांचो शुक्रार जेजूच्या जिवंतपणाचो जागृणीचो सणवार. भाव भयणीनो, मागुया खतखत्यान आयच्या मिसान आमकां सगल्यांक आत्मीक तयारी आमी हे तिनूय दिसांनी पास्कल त्रिदूम तातूंत उर्बेन भोक्तीपणान एक कुटुंब कसो वांटो घेवंक आनी आमच्या मागणी देवाक मानता तसलें जावंक आमी सगळीं पातकी मेळून देवान एकामेका लागीं बोगसणें मागून मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवजांक आनी भोगतांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सर्पवेदारा देवा आमचे मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बळ मोडलें. तुजे उगोनीत जाणवायेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिन वाचतां आनी ताच्या सांगाताक एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कोर म्हूण मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन.
इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरांक तीर दिव. तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो तालो आयकूंक खरो चीस कसो आपणाक चीत दिव. दर सकाळी तो म्हाका जागो कोत्ता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोत्ते बोल करूंक ना. खडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मात्तोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें कान पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजे तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. ते पासत हांवें बेमानाची पर्वा करूंक ना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोचयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करूंक दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर घाराणें कोत्ता जायत, ओय जाल्यार बरोबर नितीसभे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार कोत्ता जायत, तो ताका म्हजेशी येवंक दी. दोनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें उडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. पोत्तून म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबाडां सोंसता. तुजेच पासत लॉस भोगता देवा. देखून जाला हांव म्हज्या भाव भयणी मोदें पोरको. म्हज्या काश्या आवयच्या भुरग्यांक जाला पोद्देशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीस. तुका केणटात ताच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडटात. सबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो, पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पडयतालो, पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावंक ताणें म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे ताणेक म्हाका पिवूंक दिल्लो शिरको. सबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायनां करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. हांव पोलें खालती मनशांक सोंतोस्तली. देवाक सोदतेल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकल्यांनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. सबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार सगळीं उबी रावया. नमान आमच्या राया. तूं बापाक कालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वता तसो तुका कुर्सार मारूंक वेलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याजनिकाशी गेलो आनी ताणें म्हळें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार
तुमी म्हाका कितें दिशात? आनी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले. आनी तो दिसतान ताका धरून दिवंक बरो सोयेग तो पळयोव नासलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्कांचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात. आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बराबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपले 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी तो जेवता खाता आसतना ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर कोंती बरीच जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागले, सायबा हांव काय तो? ताणें असो प्रतिपाल केलो, म्हजे बराबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलेलें आसा ते प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें खोटा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार ते मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतले जुदासान अशें म्हळें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंनूच सांगलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, इनिमानी तयारी आमी करता आसतना हे पवित्र 3 दिनांक पास्कल त्रिदूम आमच्या दोळ्या मुखार आयचे शुभ वर्तमान घालता. तो रात जेवणाचो देखावो जंय जेजू चिंतेस्त जाला, कोंती बरीच जाला. Not just because of the suffering he is going to endure, पूण तांच्या 12 मदलो एकलो ताचो घात घेतलो आसलो, दुसरो ताका नेगार वेतलो आसलो आनी उरिल्ले पडून वेतले आसले. And he would be left alone all by himself. भावमणीनो, कसलेय केन्ना केन्नाय आमच्या जिवितांत असली परिस्थिती उपरासता न्हय. जायते आमची इश्ट आसतात, पूण कसलेय परिस्थितींत आमी सांपडले जाल्यार मागीर इश्ट आमकां मेळनात. थोडे इश्ट आपल्या इश्टाचो घात घेवंक पुरान तयार आसतात. दुसरे इश्ट आसतात फाटल्यान सुरी मारतात. आनी कांय इश्ट आसतात ते इंडिफरंट, खबर पुरान घेनात. हांगा आमकां देखावो मेळटा जेजूचो, जो आपल्या 12 शिसां सांगाताक हें पास्कांचें जेवण करतालो. आनी इतलें सांगताय आसतनाय भाव भयणीनो ते ताका पळोवन सोडून घेतात. जुदास इस्कारियोत विचारता जेजू लागीं, सायबा हांव गायतो. ही वॉन्ट्स टू बी हॉनेस्ट. रावता जेजू म्हणटा, ना तूं न्हय तो. रुपयाचे 30 नाणे मेजून दितात जुदासाक आनी तो मागीर आपलो एक उमो घेवन म्हणटलो आसलो तांकां, होच तो. मुखेली यादनीक जेजूक धरून गेले तेन्ना जुदास फुडें सरता
आनी एक उमो दिता. बाबा मडिनो हें सगळें जेजू जाणा आसलो. पेद्रू आपल्याक 3 फावटी नाकातोर आसलो, जेजू जाणा आसलो. सगळे हेर शीस पडून बेतले आसले, पूण ताचो मोग आमचे सवे सगळें सवे आपले शिसां सवे आनी आमा एक एकले सवे म्हणून जायना. आमी कितलेय पातकी जावं ताचो मोग आमचे सवे शिममेर नाशिल्लो. आनी हो शिममेर नाशिल्लो मोग बाबा मडिनो फाल्यांच्यान आमी समरमता हे पवित्र 3 दीन निमाणो ब्रेस्तार, कोश्टांचो शुक्रार आनी पवित्र सोनवार. They unfold to us the love of God for all of us. आमी फाल्यांच्यान हे 3 दिसांनी वांटो घेत आसतना इतलेंच नियाळुया देवान म्हजो कितलो मोग केला आनी करीत आसा. आनी जायते पावटी आनी चड करून म्हाका ताचो मोग फावनूय, कित्याक जायते पावटी जुदासा भाशेन, पेद्रू भाशेन आनी हेरां भाशेन हांवेनूय ताका सोडला. I have not reciprocated his love. हे 3 दीस बाबा मडिनो देवाचो ताव नाशिल्लो मोग आमी अणभवया. आनी हो मोग देवाचो आनी आमच्या भाव भयणांचो आमी करूंक प्रयत्न करुया. आज देव आम्हा एक एकल्या सवे आसा. आनी जेन्ना आमी आमच्या काळजांतल्यान दुसऱ्यांक बरें आवडयता, बरें शिंपडायता, दुसऱ्यांचें बरें चिंतता, बरें कोत्ता, आमी देवाचो मोग हाजीर करता. तर हे पवित्र 3 दीन बाबा मडिनो असलेच वातावरणान, असलेच आमी मनान सारुया की देवाचो मोग आमचे सवे आसा. तो आमचो मोग दुसऱ्या सवे आमी मोगान मोग फारीक करूं. भिटोवणेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 35 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तूं कर बिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा हुंडो आदार हाडटा, ताकाचो रोज समोर बिता, आमचें सुख दूख सगळें भेटयता, मानून घे म्हूण विरोध करता. भयणी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मागून घेवन सर्वेश्वरा, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो गूट समरंभून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. हे गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मरणाचो फोड आमचे भोक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडो सकूल. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. ताचे जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें थारोवण ताणें केलें.
ही वर्ती गोडतीत्वां सोडवणीची आमी भोगतीन समोरमताव ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा स्वर्गार तांचे वाखणणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 बाप्पा संवसाराचे सुरवेक जावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय तुजे पुता जेजू सोबे आमी सगळीं तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय आसलेलीं आनी आपल्या घरांनी रावन आमी सांत भांड घेतल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोळाल दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्यांचेर तुजे पवित्र आत्म्यांक पाठय ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोची पोतून येवंक आमकां बोळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आधीन केलो आनी खुशार मरूंक तो तयार जालो आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत घरा दिसतापूंक वयचे वेळार आपले शिसां बराबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेसपरी जेवण जातूच सगळीं रोसना आपणा सोबे बापाचे वेगीन पोत्तून हाडूंक आपूण कुर्सार रोगोत वारोवंक वेता म्हूण जाणा जावन जेजून दाकासुरान बोललोली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पुरगुटुया जेजू आमचे पास्क आनी सरोनाचो असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता देखून विस्वासी आनी खरें देवा ही मनशांक तुजी इश्टागूत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता कोणवाळे बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानान वांटो दिला तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळो साद नासलेली एकेच कुडींत आमकां एकठांय फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळीं यादनिकी वर्गा कडेन काळजाच्या आनी मनाचे एकवटांत आमकां सांबाळ काकुचरा देवा आमचे मेल्ल्या भावंबडीची तुजी दयाळ दिसकार आनी तांकां तुज्या सर्गीच्या राज्यान घे आंकवार मारिया तिजो पोती बाग्यून झुजे दोन बुतां सांगाती बाग्यून कशी तुज्या बाग्युंता मदें एक दीस सरकार आमी आसतल्या म्हूण आमकां भरवंसो आसा हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक
आमकां तुजो आदार दी तेन्ना कुशळपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसलेल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिन वासून पावतले हांव त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान बाबा बुडीनो जेजू म्हळें घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत आमकांच सांगात दिवंक वाटसुऱ्यांचें जेवण जेजू जाता हे पवित्र दिनांत वांटो घेत आसतना ताच्या मोगाची आमी गोवाय जावंक ताचो मोग आमच्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान दाखोवंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक एका तड्यान उलो मारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें राज तुजी गोशी स्वर्गांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी तशी आमची पातकां बरी आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दी सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडराव जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सुरवाखेंतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनान जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं देवाचे शिरोय संवसाराचे असो जेजू निमाणे रात जेवणार आपल्या शिसांचेर नदर मारून कोणती बरीच जालो असतो जेजू जाणें आपल्या शिसांक निमाणी आज्ञा मोगाची आज्ञा दिली ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती हे ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी तुझे भायर मोच्या देवा कुमयाच्या वेळार आमी हें गायन गावुया D40 570 D41 पेज 70 तुझे भायर मोच्या देवा शांतीला मोच्या वखऱ्यान तुझे भायर
प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, आमचे विश्वासी बापा, आमी तुका समोर पिला तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगोडटा. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमोर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तें मोहिमेवंत अमोर जिवीत पुनर्जिवंतपणान आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरोवंसो धरून हे दुखाच्या कोणांत आमचे क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे दिरान चलूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां निमाणो ब्रेस्तार पास्कांचो पवित्र दिन आमी समारंभता. आमची कार्यावळी सेवाधर्मीक कार्यावळी माटवान जातल्यो. फाल्यां पयलें मीस 5 वरांचेर सांजे, सकाळीं कांय आसचें ना इगोर्जीन. सांजे 5 वरांचेर पयलें मीस जातलें, दुसरें मीस 6:30 आनी तिसरें मीस 8. सगल्यांनी ह्या मिसांत बरे भशेन वांटो घेवंक आमी फावो तितली वेवस्था केल्या. कोदेलांक घालतले आज सांजे 5 वरांचेर. आमचे वॉलंटियर्स आनी कोणाक खुशी आसा उपकार करून सांजे येवचे आनी आमचो मॉडरेटर आनी दुसरे फुडारी तुमकां मार्गदर्शन दितले. फावो ते भाशेन SOP सांबाळून आमी ह्या माटवांत बरे भशेन मिसांत वांटो घेवया. आनी जेन्ना आमी तें करता एके भाशेन आमच्या भावार्थाची गोवाय आमी दिता म्हूण मनान धरुया. फाल्यां एक व्हडलो दीस, आमचोय दीस, पाद्रींचो दीस, जेन्ना जेजून याज्ञीकपण घडलें. तुमी आमचेय पासत मागात. आमी सगळे याज्ञीक असोक्त जेजूचे काळजा सारके आनी ताणें दिल्लो वावर आमकां आमी तो फुडें व्हरूं. आमकां फावो नासतना हें देणें आमच्या हातान घरां आमकां विचून काडलें. आमचे पासत तुमी मागची. आमी तुमचे पासत फाल्यां किरीत भाशेन मागतले. शुक्रारा दिसाक एकूच रीत आसतली, सांजे 3:30 वाजता माटवांत. आनी पास्कांचे रातीक आमी 11 वरांचेर नव्या उज्याचेर आशिर्वाद घालून पास्कांची जागरण सुरू करतले. आमी तुमचे लागीं गूड सॅमॅरिटन फंड हाचे खातीर बॉक्सां दिलेलीं, लँथन बॉक्सीस. ती तुमी तुमचे PPC वांगडा लागीं फाल्यां मिसाक येता आसतना जावं ते 5, 6:30, 8 हाडून बॉक्सां एका नेमलेल्या जाग्यार दवरची म्हूण आमी मागता. आनी आदी फुडेंच तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बरे भशेन तिनूय दीस भक्तीपणीन आमी सारूंक भाग्यवंत मिंगेलाक आमी फुडें घालून आदार देवाचो मागुया. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आनी आमी हे तिनूय दीस भक्तीपणी आनी पवित्रायेन सारूंक उलो मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक दिमी घालून आमी गीत करुया. बाबाच्या एकल्या सुता स्वर्गीच्या बोलीच्या स्वर्गार्थान देवूर आयलाय संवसारांत माठो घातलाय. नमस्कार Surya Sorgarosya Bukeche
नमस्कार तुका करता भोग आमचो तुका दिता ओय मोगाळा जेजू नमस्कार तुका आमी करता आमचो मोग आमी तुका दिता तुजें आजीरपण आमचे काळजांत आनी तुजें आजीरपण ह्या आमच्या आल्ताराचेर अणभवून काळजाबरीत नमस्कार मोगाळा जेजू तुका आमी करता आमचो दोनी आमचो देव तूं आमचे खातीर चाकराचें रूप घेवन मरोपुऱ्यान आनी कुर्सार मरोपुऱ्यान खालती जाल्लो आमचो सरवंडार म्हजो देव आनी म्हजो दोनी म्हूण तुका हांव नमस्कार करतां स्वर्गांतान देंवलेलो जिवो उंडो तूं अरण्यांत मानाक घेवन पुर्विले मरून गेले हो उंडो खाता तो सासनांक जिवो आसतलो हे बाबर्थान हांव तुका नमस्कार करतां जेजू जिवीत दितेले तुजे कुश्टा मरना जिवनपणाचे दीस सारके लागीं पावले जेजू फाल्यांच्यान आख्खी पवित्र सभा आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेली पवित्र सभा हे पवित्र त्रीन दिन समारंभाक तयार जाता मोगाळा जेजू तूं जाणय हे महामारीक हे कोविड-19 कोरोना व्हायरस पिडेक लागून संवसाराचे जायते गांव बंद आसात लाखांनी लोकांक ह्या समारंभांनी वांटो घेवंक मेळचें ना तांचें काळीज खूब दुखोल्लें आसा फाटले वर्साक अशेंच घडलें ही मारामारी ही पिडा जेजू आमचे वेली नाच कर तूं दोतोरांचो दोतोर तूं दोनयांचो दोनी तूं अरोम आनी शेवट आमचे जिविताचो ही पिडा जेजू जी आख्ख्या संवसाराक पसरल्या ते पिडेंतली आमकां वाटाय जेजू तुज्या एकाच उतरान तुवें मेल्ल्यांक जिवीत दिलें मोडाक सांपडलेल्या शिसांक तुवें शांत केले दर्याक हुकूम घालोय वाऱ्याक हुकूम घालोय आज दुनिया आमी कालतिकायेन मागता हे महामारींतली आमकांय वाटाय आमी एके भाशेन बुडटाव लाखांनी लोक नान जालो आनी अजून मरत आसा जेजू आमकां वाटाय हे तुजे जिवीत दितेले
दिसांनी आमी उर्बेन वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. सगळीं जीं हे सेवाधर्मीक रितींनी वांटो घेवंक येतलीं आमकां हे महामारींतली वाटाय जेजू. तुजेच मोगाचे गोवाय आमी जावंक, तुज्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय आमी जावंक, आमचे सवेन तुवें केल्लीं वीज मितां ओचऱ्यां सगल्यांक परगटूंक आमकां आयतीं कोर जेजू. फाल्यांच्या दिसाक फुडें भक्तीन हे समारंभांत वांटो घेत आसतना मिसाचे बेटीचो स्थापनेचो दीस, तुजें निमाणें रात जेवण, जंय तुवें कुर्सार खिळायलेली तुजी कूड, कुर्सार वारोवंक घेतलेलें तुजें रगत, आपल्या शिसांक आपलें मांस आनी रगत खावंक दिलें. केदो व्हडलो तुजो मोग जेजू आमचे सवे. हो गूट नियाळून याज्ञीकपण तुवें इस्तापलें. संवसार सोरोपुऱ्यान ही मिसाची भेट आनी तुजें हाजीरपण आमचे मदीं दाखोव. शिसांचे पांय धुवन गुरू आनी सोमी म्हणटल्याक तुवें आमकां देख दिली. आमी एकामेकाचे पांय धुवंक, आमी एकामेकाची सेवा करूंक. मोगाळ जेजू, आमच्या गांवांनी, आमच्या घरांनी कितलो लोक, कितलीं भाव भयणां आजून राग दुस्मानकाय घेवन आसात. कितलीं जाणां एकामेका लागीं उलयनात, कितलीं एकामेकाचेर शिराप सोडटात, कितलीं हो तुजो मोगाचो उपदेश जिवंक तांकां मुश्कील जाता, अवघड जाता. धा हजार तालेंत बक्षिलेलें चाक्रां आमी, पूण इल्लेशें रीण आमकां आसलेल्यांक, आमचे रकमान करतल्यांक आमी बोगसूंक तयार ना. धा हजार तालेंत तूं आमकां बक्षिताय, 100 दिनार बोगसूंक आमी फाटी. मोगळा जेजू, हो तुजे मोगाचो उपदेश सगळे क्रिस्ती पोरजेन आपल्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक आमकां तुज्या आत्म्यान बोर जेजू. हे पवित्रीन दिनांक काळजाचे उर्बेन आमी वांटो घेवंक आमकां सुडसुडीत कर. पिळेक लागून, जाणटीकायेक लागून, तरेतरेच्या आडकोडींक लागून आमच्या घरांनी आसलेल्या भाव भयणांक जेजू आमी तुका उबारता. आमची गांवची जायतीं भाव भयणां परदेसांत आसात. तांच्यांनी फाल्यां मिसाक वचूंक जावचें ना. तांची याद करून जेजू आमी तुजे लागीं मागता. तांकां आनी आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी सदांच बापाची खुशीक आमकां आयतीं कर. तुजो मोगाचो उपदेश पाडूंक आमकां शिकय.